इंटरनेट म्हणल्यार आयच्या काळावयली गरज जाली आसा। अशें आसून लेगीत पुराय मडगांवांत म्हालात इंटरनेट केबल कातरून उडयले। फातोर्डे तो समाज कार्यकर्तो मिलाग्रेज फर्नांडीस हांणी ह्या गजालीचेर तिडक उक्तायला आनी इंटरनेटाच्या सुविधाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी संबंधितांकडे केला। आता काल कोण तरी एकलो ऑफिसर येयलो आनी सगळे मडगांवां जे इंटरनेट केबल आहाय आख्खे कातून उडयले। आता इम्पॉर्टंट प्रॉब्लम कितें जाल्लो आहा, आमगेले आता इस्कला भुरगीं आमगे सगळीं आता कॉलेज वयताय ती भुरगीं हांकां आता प्रॉब्लम जाल्लो आहा नेट ना जावन। आता नेट आसप म्हणजे सारकें इम्पॉर्टंट जाल्लें आहा। आता सगळे आमगे जनरेशन आता नेटाचेर चलता लायफ। कित्याक आता कोण इस्कला भुरग्यांक तर शिंकतलो जाल्यार नेट जाय। आता कसलोय तर इन्फॉर्मेशन काडूंक जाय जाल्यार नेटांतल्यान सोदूंक मेळटा भुरग्यांक। दुसरे म्हणटा ते आमचे एडवोकेट सगळे नेटाचेर सावन काम करताय। दुसरे आमगेले जुईज पुलीस मागीर कोण ऑनलायन आपणागेले बिझनेसूय करताय। हे सगळे आता तर नेटाचेर तर हें जाता आनी हे नेट तर हें बंद करता जाल्यार हे मुखार मागीर सगळे हे नेट यूज करता तांकां हे प्रॉब्लम। कित्याक नेट म्हणलेलें आसप म्हणल्यार सारकें गरजेचें। कित्याक आनी आतां भुरग्यांच्यो एग्जामी चालू आहा। इनफॅक्ट मुगेले चेडवाच्यो एग्जामी चालू आहा, ते सांगताले रातभर नेट ना म्हणून। आता ह्यो वायरींग तर सगळे हे भाशेन कातून उडोवप आनी भुरग्यांक नेट ना जावप हेजेर गव्हर्मेंटान कितें तरी इमिजिएटली एक्शन घेवपाक जाय। आनी आतां ते म्हणटाय कितें लायटी डिपार्टमेंट हे इलिगल आहा। तूं चोय आतां फूल आमगेले मडगांवां सगळे वयताय थिंगसोन कितू लायटी केबल लोकांगे भाटां झाडां बांदलो आहाय, कितू जाणांगे बिल्डिंगां बांदलो आहाय लायटी वायर, हे इलिगल न्हू। सो लोकांनी कितें करपाचें, मुगे भाटां कितें बांदले गे म्हणटे वायर सोडपाचें। अरे गव्हर्मेंटान आतां चोवपाक जाय नेट म्हणटे सारकें इम्पॉर्टंट भुरग्यांक।